फर्स्ट ऑफ ऑल सगळ्यांक हांव तुमकां काळजांतल्यान देव बरें म्हणा सगळे मिडियाक, कित्याक केन्ना उतरां आपण तुमी रोखडे येता आनी म्हाका सुद्दां हांव आज जायते तेंपान प्रेस गेला हेज्या फुडें हांवें प्रेस गेल ना. प्रेस घेवपाक जाला प्रॉब्लेम 2 पाटी कॅन्सल जालें फोन आनी प्रॉब्लेम जालो. सो आयज हांव प्रेसाक सगळ्यांक आनी एक फावटी प्रेसाक चड देव बरें म्हणा, कित्याक एक फावटी तुमी हांवें प्रेस दवरलो तें कॅन्सल केलें आनी तुमी म्हाका समजून घेतली. आतां हांव प्रेस कित्याक आपयलें तुमकां खबर आहा. चर्चिल जाले मावपण म्हणटा तें नांव म्हाका बापायन दिल्लें आनी हांव चड करून म्हाका दिसता लोकांन म्हाका चड करून मानून घेतलो जेन्ना हांव एक कोंकणी मुवमेंटाक मुखार सरता तेन्ना कोंकणी मुवमेंटाक हांव कोंकणी मुवमेंट पळय गोंयांत जाला तेन्ना म्हाका दिसता तुमी सगळे जाय तितलेच धाकटे तुमकडे थोड्या वर्सां आसतले. इट वॉज 1986 आनी 86 म्हाका म्हगेलो पूत आहा तो सावियो तेन्ना जल्मलो. अप टू 5 चेडवां हाडल्यान म्हाका तो बाप जल्मलो आनी म्हाका दिसता हांवें ताका खाली 2 days हॉस्पिटलांत पयला कारण म्हाका कोंकणी मुवमेंटाक लागून शूट एंड सायड ऑर्डर आसली. गोंयचे चीफ जो पुलीस चीफ मिनिस्टर आसलो ताणें काडली शूट एंड सायड म्हाका मारपाक. कारण तुमकां खबर आसपाना जे कोंकणी मुवमेंट पळय जाला गोंयांत तसो आनी मुवमेंट केन्ना जावपा ना फ्युचराक. 2 लाख लोक हांवें आझाद मैदानाक वयला. 2 लाख लोक. आतां कोणा कडेन 1 लाखाचे लोक व्हरपाक जायना आनी आतां लोक मुखार येवपाकूय तयार ना. पूण बरे गूड कॉजाक लोक आमगेलो सदां गोंयचो भाव गोंयो सदां तो आतां हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान बरे कॉजा लागून सदां लोक धांवन येता. आनी जेन्ना हांवें पळय तो मुवमेंट केला तेन्ना रिस्कान घातलें लायफ. कित्याक इतली लायफ रिस्कान घातल्या 1.5 म्हयनो अंडरग्रावंड आसलो आनी मुगे बायलेक जाणू मुगेले आवय आसलो बाबय आसलो तेन्ना कोणाक खबर ना हांव खंय आसलो. आनी तेन्ना म्हाका बाब जल्मन बरोबर तेका मुगेली बायल आनी आवय घेवन ते थोड्या बांदी जी पळय आज आमी उलयताय आनी तुमी आयकताय ती आमकां राजीव गांधीन तेन्ना दिली. राजीव गांधीक सुद्दां उपकार म्हाका कित्याक ताणें मानून घेतलें आमगेलें. कित्याक सगळो लोक पळय आमगेलो तेन्ना दोन पार्टी आसल्यो MG ऑब्जेक्ट करताली आनी हांव सदां असेंब्ली गेलो जाल्यार हांव सदां धांवडेकारा म्हणटा मावशी येयली म्हूण आमगेली. हांव कित्याक मावशी म्हणटा तेका हांव मराठीची कोंत्र न्हू. मराठी आमगेली मांय जायना. मांय म्हणटा आमगेली कोंकणी आवय आनी तो ताका लागून झगडटा ताका लागून सदां म्हणटा बाबा चई मावशी येयली म्हूण हांव सदां म्हणटा आनी आयज पर्यंत उगड आसतलो. हांव जेन्ना धांवडेकार मावशी येयली म्हूण हांव सदां पळयता. पूण जे टायमाचेर तेमी आमगेर बोब मारली गोंया महाराष्ट्रांत व्हरपाक म्हाका ज्या टायमाचेर राखेर गोंयच्या लोकांनी सपोर्ट केलो हांव अंडरग्रावंड गेलो 1.5 म्हयनो आनी ते टायमाचेर हांवें पळय कितें केलां तेजो वोट आमकां जेजून बालाकांत साहेबीन दामबाबान दिलो आनी आज ही कोंकणी तरी जायना जाल्यार त्या टायमाचेर हें गोंया महाराष्ट्रांत आसतलें. गोंया आमी सांबाळ्ळां बराबर राजाराव एडवोकेट जायत नाशिल्लें नांव सांगपाक आनी टायम ना. पूण ह्या टायमाचेर जे आमी पळय कितें केलां त्या टायमाचेर आतांचे संस्थेक आतांच्या भुरग्यांक खबर ना. आनी ज्या टायमाचेर तरी आमगेली कोंकणी तरी गेल्या आनी तरी मराठी जाल्यार गोंया आज महाराष्ट्रांत. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.